नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचा बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयएस संदीप जॅकिसाक दिलो पणजी स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचो ताबो। आदले व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीस हांची लडाखाक जाल्या बदली। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान, मात फेररचने विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्र्या सयत गावडे मौन। अन्न आनी वखदां प्रशासनान वट्ट 3 आस्थापनांचेर केली कारवाय। पर्रा वाठारांत चिकन आनी मटन विकपी 2 आस्थापनां, जाल्यार पिळण उद्देगीक वसणुकेंतले 1 कॅन्टीन केले बंद। मोल्या भरणाच्या दोगा राना कर्मचाऱ्यांक मारबोडे करून फरार जाल्ल्या कर्नाटकांतल्या 4 जाणांक पुलिसांनी केली अटक। रान खात्याचे अधिकारी, दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपींक धरपाक केली नजर। गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां 2025 आड केलो निशेध। टॅक्सी धनी योगेश गोवेकरा आडच्यो केशी परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर वेलो मोर्चा। परवरी जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाक 120.97 कोटी रुपयाची लागतली निधी। स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल टुरिझम सर्किट म्हणून जातली उदरगत। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। आता खबरो विस्तारान। पणजे स्मार्ट सिटीच्या सीईओ आनी व्यवस्थापकीय संचालक पदाचो ताबो आयएस संदीप जॅकिस हांका दिलो। आदले व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीस हांची लडाखाक बदली जाल्या। संजीत सध्या मसुरी प्रशिक्षणा खातीर गेला अशी माहिती मेळ्ळा। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा, मात फेररचने विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री सयत गावडे मौन। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा। गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा। मजगती आदिवासी प्रेरणा दीस कार्यावळींत सरकाराचेर केल्ले टिके विशीं कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक चर्चा करतले। चर्चे उपरांतूच महत्वाचे निर्णय घेतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईकान सकाळी गोमंतक टीव्हीक सांगिल्ले। अध्यक्षांच्या या विधानाक लागून दोगां मजगती जावपी चर्चेक महत्व आयला। मंत्री गोविंद गावडे हांचेर कारवाय जातली काय हे विशीं जनतेक बरीच उत्सुकताय आसा। हाका लागून दामू गोविंद हांचे चर्चे कडेन सगळ्यांचे लक्ष आसा। दुसरे वटेन बेरेस्तारा सांजे मिडियान फेररचने विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिनासतना मुख्यमंत्र्या सयत गोविंद गावडेचे मौन। वादळा आदींची ही शांतताय काय म्हूण लोक म्हणपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोल्या भरणांत बेकायदेशीर प्रवेश करपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक जाप विचारिल्ल्यान राना कर्मचाऱ्यांक मारबोडय करून फरार जाल्ल्या आरोपींक अटक केल्या। रान खात्याचे अधिकारी, दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपींक धरपाक पुलिसांक सहकार्य केले। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मोली अभयारण्यांत बेकायदेशीर रितीन प्रवेश करपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक जाप विचारिल्ल्यान उलट राना कर्मचाऱ्यांकूच मारबोडे करून ते फरार जाले। नागू दहीफोडे आनी मंगलदास गांवकर ह्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले। उपरांत तांच्यावर पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून रोखडोच तांचो सोद घेवपाक सुरवात केलो। कांय वरां उपरांत 4 आरोपींक पुलिसांनी अटक केले। रान खात्याचे अधिकारी, दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपी धरपाक पुलिसांक सहकार्य केले। तुम्ही किती जण आले? तुम्ही 5 जण आले, पण तुमचे तुझे किती मारले? खोटे मारले तुमचे आणि तेजेर किती मारले? आणि तुम्ही तांकां विचारले न्हू भितर तुम्ही प्रवेश कित्याक केले?
आपण इल्लिगली भितर गेले ते खंयच्या येईल वयल्यान कन्नड दुसऱ्याकडे पोवन येताल ते डायरेक्ट रानान देवले सूर्य आसले तेंगेडे ते कितले जाण 4 जाण आसले कितल्यांक सुमारे सकाळ फुडें म्हणल्यार पयलीं खातीर आमचे जे फॉरेस्टाचे जे गार्ड आसा ते थंय दुधसागरार वयर थंय सकल तेवटेन खंय तरी हें आसलें वन खातें राखपाचें तांचेर कोण तरी अज्ञात वयल्यान जे आयिल्ले कर्नाटकाचे डायरेक्ट वयल्यान देंवता रेल्वेंतल्यान देंवन ते सकल येता बेकायदेशीर प्रवेश करता बेकायदेशीर प्रवेश करता तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो सुरयेनी हल्लो केलो कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे हय फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले खोटांनी मारले तांकां हेचेर खंय तरी आमी सगळ्यांनी एक जावन एक लढो दिलो During our regular patrol in the Sanalim forest area, Wildlife Wildlife Sanctuary, 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest guard, but their conditions are stable, minor injuries only. Later, we informed this to RPF and police also. So, with the coordinated effort of forest police and RPF, we could locate them later by around 12 noon and arrested 4 of them. They are from Dharwad. These are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. एकनाथ खेडेकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां 2025 आड निषेध केलो. ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्यो जाल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. दुसरे वटेन टॅक्सी धनी योगेश गोवेकार हांच्या आड आशिल्ल्यो केशी पुलिशेन परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. पळयात पुराय बातमी. गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी एकठांय येवन टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शन तत्वां 2025 आड बिरेस्तारान निश्चित केलो. ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्यो जाल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो, देखून आमकां न्याय मेळसर आमी झगडटले अशी भुमिका टॅक्सीकारांनी घेतल्या. मजगतीं टॅक्सीकार योगेश गोवेकार हाच्या आड आशिल्ल्यो केशी पुलिशेन परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान गोयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गोवेकार हाच्या आड आशिल्ल्यो केशी खून वा गुन्यांवा विशींच्यो नासून टॅक्सीकारांच्या हक्का खातीर केल्ल्या वावरा संबंदी आशिल्ल्याचो दावो गोवेकार हाच्या समर्थकांनी केला. पायलट आवडे आयज जोडून आयज खाता ते रिक्षेकार सगळे सोंपतले ते गायडलायन्सा प्रमाणे ओपन मार्केट जातलो. सगळे ओला उबर रॅपिडो झुमकार फाल्यां कोण कोल्हापूर पुना ऑफिस गाडयो आहा त्या सुद्दां हांगा हाडून ऑफिस घालतले. हे अशी गजाल गायडलायन जाला आनी गायडलायन्साक आमी ऑब्जेक्ट केला. सरकाराक दिसता हो मोगे एकले ऑब्जेक्ट करता म्हणून आयज सरकारान म्हाजी हिस्ट्री शीट ओपन केल्या. म्हाजो कसलोच क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आय एम नॉट अ क्रिमिनल. आय एम सेल्फ एम्प्लॉयड. आय एम अ बिझनेसमॅन. आय एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ. आमचे जेन्ना एज्युकेशन जाल्ल्याक आमचो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आमी धंदे ना. बट खंय तरी गोंयकाराचो धंदो सेव करपाक वयता म्हणून सरकार आयज म्हाजें तोंड बंद करूंक सोदता. म्हाजे गंगटेक धरून हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार म्हाका तळेपार करूंक सोदता. बट हे भुरगे सगळे येयल्यात ते आपापल्या धंद्याचे आपापले लिडर आहा सगळे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा. आयज हांव जर मेलो सुद्दां जाल्यार हो मुवमेंट फुडें चलतलो. लोकल सगळं टॅक्सी कार सो इतली पुलीस फोर्स तुमच्या कित्या खातीर हांगा 5 PSI उबे आसा. ह्यो प्रश्न तांकां विचारपा तुमकां हांगा गेट हाडोवपाक कोणें धाडले विचार तांकां प्रश्न. मागीर आमी आन्सर करता. पयलीं विचारा बेसूड जाला तो भियाता. आयज आमी मोपा टॅक्सीकार जे येयला सगळे कडेचे भुरगे आमचे येयला पळय ते फक्त सपोर्ट करपाक मोग्यांबो. आनी ही जी गायडलायन येयलेली 2025 ही जर आमकां फाल्यां सकाळी पळय कशें आहा
तर ही गायडलायन येयली जाल्यार प्रत्येक टॅक्सीकार आमचो भिकारी जातलो, प्रत्येक टॅक्सीकार भिकारी जातलो. त्यान परत आमी झगडोन खंय तरी जर हे गायडलायनी फाटी काडली जाल्यार आमी झगडोनूय ते करतले. आनी आमी ही गायडलायन म्हणटा ती 2025 जी ॲप गायडलायन येयलेली आहा पळय ताका आमचो फूल अपोज आहा. कित्याक आमचे नीज गोंयकार जी म्हणटात पळय टॅक्सीकार ते जर जगोंक जाय जाल्यार ॲप आमकां ॲप नाका गोंयांत. आमकां ॲप फिजिबल ना. जसो मोगांबो आमचो सदीच सांगता ॲप हो आमकां फिजिबल गोंयांत ना. आमची मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू की आमची 2000-3000 म्हणजे 1000 करोड म्हणजे 1 करोड 2 करोड पॉप्युलेशन आहा तशी कांय ना. खंय तरी काल न्यूज व्हायरल जालो की मोग्यांबोक 30 पार करपाची तयारी चल्ला. आमी नको कित्या खातीर 30 पार करूंक सोदता जितलो आहा तेका वळखता. सगल्यो केसी तेजेर विथ रिलेटेड टू गोवा मायल्स आसा. मोस्ट ऑफ द केसीन तो आमचो ऑलमोस्ट सुटलेलो आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोर दॅन हाफ केसी तेजे काबार जाल्ल्यो आसा. 2-3 हियरींग जाता केसी भायर पडटा लॅक ऑफ एविडन्साचेर. आनी कळना हिस्ट्री शीट म्हणलें गेलें जितले आमी जाणा आसले भुरगेपणां हिस्ट्री शीट म्हणजे खंय तरी एक मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप ताका हिस्ट्री शीट म्हणटा. मोग्यांबोन तसलें कितें क्रायम केला कांयच खबर ना आमकां. मोग्यांबो फक्त आमकां खबर आसा झगडटा पोटा खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. परवरी जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्प हो देशांतलो एकमेव प्रकल्प आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून सुमार 11,000 चौखण मीटर जमीन संपादीत केला आनी 120.97 कोटी रुपयांची निधी लागतली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. जाल्यार स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल टुरिझम सर्कीट म्हूण उदरगत जातली. हातूंत फूड प्लाझा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड ब्रिजाचे पुनर्बांदणी आनी सौंदर्यीकरण जातले अशें खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. This is about 11,000 square meters approximately, and total project cost will be about 120.97 crores, which includes about 18% of GST. Government of India funding may 90.74 crores, and state government share will be roughly about 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फुल इयर राउंड पब्लिक प्रोग्रामिंग आम्ही त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले. आणि एक लोकल आर्टिसन्साक, परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. स्वदेश दर्शन आमकां 2 प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे. स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आशिल्ली. तातूंतल्यान आमकां वी हॅड पर्टिक्युलरली थिंग्स विच वी कुड पुट अक्रॉस. तातूंत आमी एक रुरल सर्कीट घेतलो. रुरल सर्कीट विच वी टूक फ्रॉम पोरवरीम अप टू हरवले अँड द कोस्टल सर्कीट विच वी हॅव टेकन इन कोलवा. कालच्या कॅबिनेटाक आमी रुरल सर्कीट ऑफ स्वदेश दर्शन एज फार एज पोरवरी इज कन्सर्न वॉज टेकन अप विच takes the whole belt towards the rural areas of to explore the rural areas. 2.0 scheme under the Creek Experience project. So Creek Experience आम्ही ज्यांना बाहेर वतात परत a lot of tourists come and experience creeks, be a part of bird watching, be a part of fishing, lot of things activities happen which allow local employment and sustainability in a sustainable manner. At the same time economically त्या लोकांक बरें पडटा. ते करपाक आमी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काढले तातूंतल्यान मालीन इन पोरवरीम, विल्लोशा इन पोरवरीम, पोंपुर्बा स्प्रिंग, तोड्डा लेक and certain creeks have been taken in this. As we take this, we go up to हरवले where रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आणि गोमंत सरिता पूजन हे करपाक व्यवस्था नारवा जय मांडोवी वालवंटी आणि हाजे आमचे रिवर सगळे मर्ज जाता त्या जाग्याचेर गोमंत सरिता पूजन ही व्यवस्था करपाक आमी घेतिल्ली आसा विच विल बी अ पार्ट ऑफ द स्पिरिच्युअल सर्कीट विच विल अगेन अटॅच टू द एकादश तीर्थ अंडर रिजनरेटिव्ह टुरिझम. केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको आसा. संबंधितांनी बेगोन एक पावलां उबारपाची गरज आसा अशी शिटकावणी गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन दिल्या. पळयात पुराय बातमी. केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको आसा आनी बेगोबेग उपाय करपाची गरज आसा अशी शिटकावणी गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन केल्या. ह्या इतिहासीक पर्यटन थळार राशिनी मातयेचो ढेर देंवपाचे वाटेर आसा. तशेंच भूशास्त्रीय अस्थिरताय निर्माण जाल्ल्यान राज्य कार्याध्यक्ष महेश नाडार हाणें दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक पत्र बरयला. भूतांत्रीक आनी पर्यावरण तज्ञांचो पंगड बेगोबेग धाडपाची मागणी तांणी केल्या. वेळार उपाय काडलो ना जाल्यार मनशाच्या जिवा बरोबर गोंयचे सैमीक आनी सांस्कृतीक दायज धोक्यात पडू येता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आम्ही कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की आमची जी केसरवाल जी स्प्रिंग आसा ताची इमिडिएटली एक तपासणी जावचे. केसरवाल जी स्प्रिंग जी आसा ही आमची ऐतिहासिक स्थळ
आणि कुट्टालकाराचे गरवीचे एक स्थान. आणि तुम्ही पयले आसतले खुबशे लोक पावसान हांगा न्हावपाक येता, पूण आयज ही स्प्रिंग जी आसा ताची परिस्थिती सामकी वायट कंडिशन आसा. एक सायडीन सॉयल इरोजन तर दुसरे सायडीन कमजोर जाल्ले उतार. दिस मेक्स द जिओलॉजिकल कंडिशन ऑफ द सायट व्हेरी क्रिटिकल. हे सगळे पळोवन आमकां एक वॉर्निंग सो येता, एक लँडस्लायड जावपाचो वॉर्निंग सो आसा. अँड बिकॉज देर आर मेनी टुरिस्ट हू कम एंड हॅव बाथ देर, एक दुर्घटना जावपाचो संकेतूय आसा. आनी ह्यो दुर्घटना जावपाचे न्हू म्हणून आमी कलेक्टराक येवन रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी हाचेर एक नजर घालपाचे आणि वॉट एवर स्टेप्स अँड मेजर्स कॅन बी टेकन फ्रॉम देअर साइड टू बी टेकन. वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू पुट एन एक्सपर्ट टीम टू असेस द साइट to ensure that proper reinforcement is done wherever needed. If at all the soil stability has to be taken care of, that has to be done, because it's very important that it is preserved. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार. अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घालून वटे 3 आस्थापनांचेर बेरेस्ताराक कारवाय केली. नितळसाण पाळी नासतना पर्रा वाठारांत सुरू आशिल्ली चिकन आनी मटण विकपी 2 आस्थापनां प्रशासनान बंद केली. तशेंच पियण उद्देगीक वसणुकेंत आशिल्ल्या एका कॅन्टीनान नितळसाण नाशिल्ल्यान ताचेर कारवाय करून प्रशासनान ते बंद केले. आज आमी हांगा पर्रा 2 मीट शॉप आशिल्ली, रन बाय वन वेपारी. तांणी देवर इन टोटली अनहायजेनीक कंडिशन. लॉटरिंग जे आसा पळय तें शॉपाच्या फाटल्यान जातालें. ताजो लेफ्ट ओवर जो आशिल्लो पळय तो डिस्पोजल सारको जायना आशिल्लो आनी टोटल अनहायजेनीक. आनी एकट्या कडेन तर लायसन्स सुद्दां नाशिल्लें. ती दोनूय स्टॉलां आसा ती आमी तांचे कडेन आमी टोटल दोनूय आज आमी सील केल्ली आसा. हे कॅन्टीन जे आसा जे IDCन ऑपरेट जाता, प्रायवेट एक ऑपरेटर आसा, तेजे आमी चॅकींग केल्लें आसा आनी खुबूच हाजे कंडिशन वायट आसा. टोटली अनहायजेनीक जे आसा, मेंटेनन्स कांय जाल्लें ना ह्या जाग्याचें. आनी ह्या कारणां खातीर ताका आमी इमिडिएटली हें बंद करूंक लायलां आनी जे तेणें खाण तयार केल्लें तेवूय आमी डिस्ट्रॉय करूंक लायला ताका. आनी ज्या पर्यान हे जाग्यार पडना त्या पर्यान हाका आमी ऑपरेट करून कशें दिवचें ना. आनी फुडें तो कॉर्पोरेट करना जाल्यार हाचेर आमी केस घालून हाका आमी फायन घालतले. कंडिशन सारकेंच अनहायजेनीक आसलेलें. हायजीन म्हणटा तेजें कांयच अशें नासलेलें. सगळेंच अनक्लीन झोमणीर जाताले. पॅट्स माजरां आसा ती भोंवताली दिसती पडलेली, ती जेवणाक तोंड घालताली. तशेंच दुसरे जे वॉशिंग एरिया आसा ती सारकीच क्लीन नासली. आनी अशें म्हणून कांयच एक बरें सांगपाचें अशें ना. सगळेच जे आसा ते नॉन कम्प्लायन्सीस आमकां दिसून आयले. एक्शन सद्याक ताका बंद केला. लायसन्स काय प्रोड्यूस करूंक ना. लायसन्स जरी प्रोड्यूस केलें जाल्यार तेवूय आमी इमिडिएटली सस्पेंड करपाचें. लायसन्स ना प्रोड्यूस केल्ल्या कारणान ताका आमी नोटीस दिल्लो आसा. सो हे शिल्ड रातचे सर आमचे स्वतः एवरी नाईट ते सगळे क्लीन करून ॲक्च्युली वयतात ते किचन. सो आता स्वतः स्टाफूय मातसो गांवान गेल्लो आसा सगळे प्रॉब्लेम ते सगळे रातचे फूल क्लीन करून वयतात 12-1 समज. सो सगळे असे किडे जमनीर मागीर कांदे बटाटे टॉयलेटीन बाथरुमान दवरलेले पळय ते भायर आसा टॉयलेटीन बाथरुमान टॉयलेट सगळं पळय सर्व पळय आनी कांदे बटाटे तो टॉयलेट यूज जाता. तो यूज जायना. तो बेस्ट तो तसोच आसा. तो जायना. फक्त हो जाता ते थंय जागो ना थंय धरचो पडटा. ते सगळे फ्रेश तोणे म्हजे फ्रेश मातशें हे कांय ना तशें अशें हे ना. सगळे फ्रेश आसले म्हणजे. तू म्हणटाय ऑर्डर आसा ती म्हजी सो तू म्हणटाय की किचन तुजे सारखे मेंटेन आसा. मेंटेन सर न्हू, लेकिन जो सामान आसले म्हजे ते सगळे फ्रेश आसले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. आतां थेट पळोवया गोवा स्टेट्यूट डे दिसाचें थेट लायव्ह प्रक्षेपण.